हातून ह्या वर्सा इको फ्रेंडली एक डेकोरेशन केलें आसा आनी एक गोंयभर तुमगे त्या फामाद आसा पयलीं बीन आसा फामाद आनी आतां हें डेकोरेशन फामाद आसा तुमी कशे तरेन करता तुमी आतां हें पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक गूड मॉर्निंग आनी चवथीच्यो उनवनीत परब्यो. तुमी हें पळोवपाक शकता हें टोटली फूल 100% इको फ्रेंडली डेकोरेशन पळोवपाक शकता आनी गेल्लीं कितलींशीं वर्सां जालीं आमी सगळें इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. तुमी प्रेमीचेर पळोवपाकूय सुद्दां शकता आनी आमी हें इको फ्रेंडली डेकोरेशन कॉन्सेप्ट कित्याक एक्सेप्ट केलो कित्याक पयलीं जेन्ना आमी थर्मोकॉल जावं प्लास्टीक केन्ना यूज करताले तें कितें आसता तें केन्ना डिकम्पोज जायना. प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल डिकम्पोज जावपाक खूब टायम लागता. सो आमी कितें म्हणलें नेचराक हार्म करनासतना फूल इको फ्रेंडली डेकोरेशन करया म्हणलें आनी हें जें तुमी पळोवपाक शकता पळय तें फूल टोटली 100% इको फ्रेंडली डेकोरेशन. थोडे विचार आसतलो की हे जे दावो हार्म करून मागीर जे भिल्लगोणाचें हें करून तें आमी नेचराक हार्म करता आसताले. पूण कितें आसा ही जी दावो आसता आमी तांकां डेली वॉटरिंग करता. सो कितें तांकां कोंब सुटले आसा ती जर फाल्यां सकाळीं खंय जर अशी दवरली न्ही जाल्यार तांकां कोंब येतले आनी जर न्यू झाड उत्पन्न जातलें. आनी हें जें आमचें कॉन्सेप्ट अशें आनी अशें करून आमी इको फ्रेंडली डेकोरेशन करपाचें चिंतलें कित्याक नेचराक हार्म करनासतना. हो कॉन्सेप्ट हाडपाचो कारण कितें तुमचो होच म्हळ्यार आमी वर्सान वर्स कितें एक युनीक अशें दाखोवपाचें तयार करता. म्हणटकीर आतां हें म्हळ्यार आमचें कितें एक रानांतल्यान वालींतल्यान एक मेहेल अशें निर्माण जालें म्हळ्यार पोलांतल्यान अशें तशें आनी तातूंत गणपती बसयला म्हळ्यार तो कृष्णाचो अवतार घेवन असो. कितलो टायम म्हळ्यार लागलो तुमकां हें डेकोरेशन आमकां सुमारे एक 20-25 दीस अशें लागले. आमी पयलीं स्टार्ट केल्लें आनी 20-25 दीस अशें लागले आमकां. तुमी मटेरियल कितें कितें यूज केलें तुमी आतां हितून आमी मटेरियल म्हळ्यार ती फाटल्यान ती तुमी पळोवपाक शकता ती भिल्लाची गोण तांकां म्हणटा आनी ह्यो ज्यो आसा त्यो हेज्यो वाल्यो पानकोळ तेज्यो वाल्यो आनी ग्रास मागीर ह्यो आसा त्यो वडाच्यो वाल्यो आनी अशें आमी मटेरियल यूज केलें आसा. आतां ही खंयची फॅमिलीन आतां हें केल्लें आसा हें आमची पाडकर फॅमिली. आमी पोरूचें डेकोरेशन तुमी पळोवपाक शकता की आमी चुट्टांचें केल्लें. मागीर कितले दिसाचो आयज हो गणपती तुमी हें करता आमचो हो 5 दिसाचो गणपती आनी हांव मागता की तुमी सगळे हांगा येवन गणपतीचें दर्शन घेवचें तशेंच डेकोरेशनाची उमेदी घेवची. आनी माटोळी कितें वेगळें कितें तुमी बांदता काय कितले फ्रुट्स अशें बांदला तुमी म्हळ्यार आमी माटोळेक जे गांवठी जे आसता तेंच बांदता आनी सेकेंडली थोडीशीं जी बाजारी फळां जी एप्पल ही ती आसा ती बांदता.